केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान शेनवारा आदिवासी समाजाच्या एका कार्यावळीत आदिवासी जमातीक बोकड्यो आनी मेंढऱ्यो तशेंच धनगर समाजाक कोलो म्हणिल्लो व्हिडिओ सध्या बरोच गाजता। एल्टन समाजात फूट घालपाक सोदता असोय आरोप दोनूय समाजाच्या जाळवणदारांनी केला। जाल्यार एल्टनान केल्ले विधानाच्या फाटभुंयेर आदलो उपमुख्यमंत्री तशेंच केपेचो आमदार बाबू कवळेकरान ताका बरोच उजरायला। शेनवारा अनुसूचित जमातीच्या एका कार्यावळीत केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान अनुसूचित जमातीक बोकड्यो आणि मेंढऱ्यो तशेंच धनगर समाजाक कोलो म्हणला असो वाद सध्या तयार जाला। आमदार एल्टनाचो ह्या विधानाचो व्हिडिओ सध्या बरोच व्हायरल जाला। हो पळयात तो व्हिडिओ। आमदार मुझ बरें येता आता आमदार हे काम कर ते काम कर आनी म्हाका आयकपाक बरें दिसता कित्याक जेन्ना मनीस काम करता तेजे बरें मनीस पावता। इतली वर्सां हे स्कॉलाची हालत तुम चोयल्ली, मोरपिला स्कॉला हालत चोयल्ली, कुड्ड्यांक शिरोटी फातरपिया स्कॉला हालत चोय। आता ही कामां ताळयो पावताय ही जाग्यार पडटाय। म्हाका दिसता हो आधार तुमगे लोकांगेलो मेन हे जे ग्रामीण भागा थिंगा हांव चडसो बोर घेता कितें ही काम जावपाक जाय। आता फाटल्या दिसा आमगे एक म्हणणी आहा म्हणजे मेंढऱ्या मध्ये एक कोलो घुसता आणि जाता आता हाचे फाटी एक 2-3 दिसां भितर आमी कितें वस्त आयकल्या की आमच्या मेंढऱ्यामध्ये म्हणजे तुमच्या आमी एसटी भावामध्ये आनी कोण तरी भितर घुसपाक सोदता। बट हांव तुमकां सांगता तुम चतूर रावपाक गरज आहा की तुमचे मध्ये दुसरो कोणी घुसोन हे फायदो जो तुमकां मेळटा तो तिसऱ्या मनशाक मेळपाक जायना। जाल्यार आमगेले वचो शेरू बाबा जाय जाणा तुमी जायते मागताय रिजर्वेशन जायत म्हूण एसटी भावाक 4 वा 5 सीट मेळची म्हूण गोंयांत। आनी हांव मुद्दम सांगता स्टेजीर उबो रावन सांगता जाल्यार पब्लीक बाब सोयरू आहा इवन 4 न्हू 5 न्हू समज तरी कायद्यान रिजर्वेशन मेळटा आनी इवन केपें तरी समज रिजर्व जाता आय वील बी द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट कित्याक आमकां हे इतली वर्सां जो हक मेळपा आहा तो मेळना। आनी आमगेलें काम राजकारण न्हू आमकां देवा करपेन धंदो आसा सगळें आहा आमी कितें तरी कोताय। बट होच जाणांगे कितें आहा राजकारण म्हळ्यार तेंगेलें पोट तेंगेलो धंदो अशें जावपाक जायना। आदिवासी जमातीचो आणि धनगर समाजाचो आमदार एल्टनान अपमान केला। तशेंच ह्या दोनूय समाजामदीं फूट घालपाचो तो यत्न करता। तेणें केल्ले हे विधान हे काँग्रेस पक्षाचे विधान काय ताचे वैयक्तीक हे एल्टनान स्पश्ट करचे अशी मागणी केपेचो आदलो आमदार बाबू कवळेकरान केला। ज्या पद्दतीन जो एल्टन डिकोस्टान जो उल्लेख केला हे पहिलीच फावटी तर हांव म्हज्या पॉलिटिकल म्हणजे 25 वर्साच्या राजकीय कारकिर्दीत पळयता केन्नाच एसेंब्लीक जावं भायर जावं कोणी धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचो भितर समाज करचो न्ही आपण विरोध असो कोणीच केन्ना म्हणली ना। न्हू म्हणून खंयच्या एमएलएन म्हणला खंयच्या पक्षान म्हणला खंयच्याय पार्टीच्या आमदारान केन्ना म्हणप जाल्ला तो हावजा आसतलो की हावजाच्या भायर केन्ना म्हणली न्हू म्हणून कोणी केन्नाच कोणी एनजीओ आसतले कोणी खंयच्याय आणि हे आमी काल आयकतात आणि एक म्हळ्यार लँग्वेज वेगळी यूज केल्या म्हणूनय जे समाजातले ह्या मनशाचे म्हणजे हो काय व्हडल्या मनशाचो विचार आमची बद्दल ल्हान समाजा बद्दल एसटी भावा बद्दल धनगर भावा बद्दल कितें विचार तो कळटा की एक सकली पातळीचे उतर यूज केल्ले आसा मेंढरे कोले अशे पद्दतीन म्हळ्यार कशे पद्दतीन आमचे एसटी समाजाक आनी धनगर बांधवाक पळोवपाचो हेजो दृश्टिकोन एल्टनाचो तो हेतून सिद्ध जाता की वेगळे शब्दांनी एक्झाम्पल दिवन म्हणपाचो प्रयत्न केला आणि विरोध करपाचो प्रयत्न केला। एक विरोध करपाक ह्या मनशाक कसलोच अधिकार ना ताका कांय खबर ना पयलीं तेणी म्हाका दिसता ह्या जरी तर ताका जर कांय म्हायती ना न्ही तेज्या पक्षाचे वरिश्ठ कोण आसात त्या भितर विचारचें की असले धनगरा बद्दल हो विरोध करता आसतना हो पक्षाचो स्टँड जाला हें पयलीं परत क्लियर करपाक जाय। पक्षाचो स्टँड काय तो वैयक्तीक स्टँड न्हू कित्याक हेका एक व्हडलो मनीस जाल्ले कारणान बारीक मनशाक तो अधिकार मेळपाक नाका कदाचित जायत पूण पक्षाचो स्टँड हो काय म्हाका खबर ना पूण एक नीच लेवलाची पातळी तांणी घातल्या उतराय रॉंग यूज केला आनी विरोध करपाचो प्रयत्न केला। जाल्यार केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान आदिवासी जमातीक बोकड्यो आणि मेंढऱ्यो तशेंच धनगर समाजाक कोलो म्हणिल्ल्या वक्तव्याचो गोमंतक धनगर समाजान निषेध केला। आमदार एल्टन डिकोस्टान केल्ले हे वादग्रस्त विधान स्वताहून फाटी घेवचे ना जाल्यार धनगर समाजा वतीन फुडली पावलां आमी उबारतले अशी शिटकावणी समाजाच्या वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेवन दिल्या। आमकां इतले दीस अशें दिसतालें की आमचो असो समज आसलो की जेन्ना एक मनीस आमदार जाता तेन्ना तो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लिडर जाता ताका एक बरो समज येता मॅच्युरिटी येता
पण हो समज आसा, कारण हो समज आमी आमचो लिडर बाबू कवळेकर हांचे कडल्यान गेली 3 दशकां शिकल्यात. पण काल खंय तरी हो आमचो समज आसा तो एल्टन नावाच्या एका आमदारान चुकीचो ठरयला. कारण ज्या पद्दतीन तेणी एका बारीक समाजाचेर कमेंट केला तो पळयत जाल्यार तो सारको न्ही. हेची कडक शब्दान आमी निंदा करपाक, निशेध करपाक हांगा सबंद गोंयच्यान लोक येयल्ले आसात. कारण धनगर समाज हो गेली पिढ्यान पिढ्या रानां दोंगर कपारीन दरी खऱ्यान खंबीरपणे जगता आणि आमकां लोक त्यामुळे वाघ आणि शिव म्हणतात. पण खंय तरी काल एल्टन नावाच्या आमदारान आमकां कोले म्हणला आणि आमच्या एसटी भावांक म्हणजे गावडा, कुणबी, वेळीक ह्या 3 भावांक त्यांनी मेंढरा म्हणला. आमकां हेचे वायट दिसताच, पण त्याय बरोबर आमकां तेचेर दया येता. कारण येदो व्हडलो लिडर जर अशा पद्दतीन उलयता जाल्यार तेची एक लेवल कळटा. हो फर्स्ट टायमर जो आसा तो म्हाका दिसता 1 टायमर जातलो अशा पद्दतीची तेची समज आनी वक्तव्य आसा. त्यामुळे आम्ही सगळे त्याची कडक शब्दांत निंदा करतात, निषेध करतात. आणि आय एम मेकिंग इट व्हेरी क्लियर अँड आय एम पुटिंग इट ऑन रेकॉर्ड. If he doesn't correct his mistakes, we have the capacity to correct his mistakes and show him his capacity and his position and his level. We will make his life hell. आणि हो सगळ्या समाज बांधवांचो उतर आसा, एक सगळ्या समाज बांधवांचे शब्द आसा आणि आम्ही सगळ्यांच्या वतीन उलयतात. त्या तिने जे एल्टन डिकोस्टा MLAन जे भाषण केले तितूंतल्यान तिने अंधन आपले दाखवून दिलेच. त्याचबरोबर तेजेकडे त्यांनी जे आदिवासी समाज जो ह्या गोंयचो मूळ समाजा भूमिपुत्र आसा, भूमिपुत्रा विशयी जे वक्तव्य केले म्हणजे एसटी बांधव जे आमच्या वांगडा आसात आणि आम्ही धनगर बांधव गाकुविताच्या माध्यमांतल्यान आम्ही गेली कित्येक वर्सां हो जो मुवमेंट आसा तो फुडें व्हरता. पण त्या वक्तव्याचो आमी निषेध व्यक्त करता आणि ताका सांगूंक सोदता तूं जे कितें उलयता ते विचार करून उलय. गौरांग प्रभू मळकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.